कोंकणी फिल्मां खातीर थिएटर ना जाल्यार कोंकणी फिल्माक बरे दीस येतले कशे? कोंकणी फिल्मां आयलीं जाल्यार कोंकणी फिल्म पळोवपी आसपाक जाय, पूण आयज OTT प्लॅटफॉर्मान कोंकणी फिल्मां खातीर बरे दीस हाडल्यात. OTT प्लॅटफॉर्मांतल्यान कोंकणी फिल्म आतां पळोवपाक मेळटली. तशेंच किडनॅप हे कोंकणी फिल्म 2 जूनाक रिलीज जाता आनी कोंकणी मोग्यांनी तशेंच गोंयकारांनी हे कोंकणी फिल्म पळोवचें असो उलो कोंकणी किडनॅप फिल्माचो निर्मातो जॉयवीन आनी तांच्या फिल्माच्या कलाकारांनी मारला. एक पॉइंट असो हांव म्हणन की खंयची सी फिल्म इज ऑल्सो अ बिजनेस. कलेक पयलींच्या तेंपार राजाश्रय मेळटालो. राजा कवी जावं लेखक नाच करतात तांकां म्हणजे नर्तक हांकां सगळ्यांक आर्टिस्ट हांकां सगळ्यांक तांकां सांबाळटाले. पण आतां लोकाश्रयाची गरज आसा. आमी अशें म्हणूंक शकना की कोंकणी मुवी येनाच मरे म्हणून. आमी कितल्यो कोंकणी मुवीज पळयतात हें इम्पॉर्टंट. आनी जो पर्यंत हो प्रॉफिटेबल बिजनेस जावचो ना तो पर्यंत चड मुवीज येवच्यो ना. आनी OTT हो एक खूब बरो प्लॅटफॉर्म आसा जातून व्हडले थिएटरान जर लायले जाल्यार कितल्यो तरी टिकेट्स भरच्यो पडटात. हांगाय तशें ना, केन्ना जाय तेन्ना पळोवंक येता. सो कोंकणी लवर्स आनी सगळे कोंकणी लोकांनी ही मुवी आनी सगळ्यो कोंकणी मुवीज अवश्य पळोवच्यो आनी ह्या बिजनेसाक एक पूश दिवचो, जाका लागून जश्यो बाकीच्यो रिजनल मुवी वर्ल्ड आसा, रिजनल मुवी बिजनेस आसा, तसोच आमचो कोंकणी मुवी बिजनेस फ्लरीश जातलो. कारण ऑल ओवर गोवा, ऑल ओवर वर्ल्ड आमचे कोंकणी लोक आसात. सो OTT प्लॅटफॉर्माच्या माध्यमांतल्यान कोंकणी मुवी बिजनेस फ्लरीश करचो हें हांव सगळ्या कोंकणी मोगी कडेन आनी कोंकणी लोकां कडेन मागता. आमकां गोंयांत थिएटरां ना. आमी रवींद्र भवना प्रिफर करतात, पूण तेवूय कितें प्रॉब्लम जाला. आयज जर ते पिक्चर आमी स्क्रिनींग करतले प्रत्येक फावटी आमकां 40,000 खर्च जाता. कारण एक म्हणल्यार थंय प्रोजेक्टर ना, तो भायल्यान हाडचो पडटा, सावंड भायल्यान हाडचो पडटा, टिकेटी बी आमकां भायर करची पडटा, एड दिवची पडटा. असो करून प्रत्येक शोक 40,000 खर्च येता. मागीर ती टिकेट सोंपतल्यो, लोक येतलो, मागीर त्या प्रोड्युसराक प्रॉफीट जाता तेंचूच जायना तशेंच. ती टिकेटी जर सोंपल्यो सुद्दां न्ही, ते 40,000 सगळे भायर वयता. मेन म्हळ्यार आमकां थिएटर ना आसलें जाल्यार तितून प्रोजेक्टर ना. सादो प्रोजेक्टर हाडून लावंक शकता अशी थिएटरां. आतां ते गव्हर्मेंट आमकां कित्याक करिना तो तेंचो प्रश्न. आमी तांकां कांय ब्लेम करिना, तेंचें कितें आसा. हांव तियात्र अशें सक्सेसफूल जाला न्हू, सेम मूग आमकां OTT दिलो न्हू, आमी जायत मुवी करपाक पावताले. आनी लायक आमी बाहुबली ते उलयले, आनी 5 वर्सां कडेन आमी कोंकणी फिल्माचे लोक उलयताले वर्ल्ड वायड.